This. Jesus. This. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आज आमी बाग फ्रांसीस सेवेराच्या नोवेनाच्या 4थ्या दिसाक पावल्या आनी ह्या नोवेनाचो विशय जावन आसा जेजूच्या पावलांनी बाग फ्रांसीस सेवेरा भाशेन मनीस जिणेंत सवें एकचार बांदुया. मनीस एक जून वो न्हय, देवान मनशाक एकवडो न्हय बगोर समुदायांत दुसऱ्या सांगाताक जिवपाक रोचला. दुसरे सांगाती जियेतना तो आपल्या आपोणे आनी कुशालकायेन अणभवता. दुसऱ्याचो आदार नासतना मनशाचे जिणेक जायना, जिवंक जायना. जल्मान ते मरो पर्यंत ताका दुसऱ्याची गरज पडटा. आयतान आमी क्रिस्ती येण्याच्या काळांत भितर सरता. ह्या काळांत आमी जेजूच्या जल्माच्या पुर्वेक तयार जाताना जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आमी आशेन रावता. आमी सगळ्या वेळार जेजूक घेवंक तयार आसूंक, उजवाडाचें जिवीत जिवंक आनी पेल्याची सेवा आनी हुस्को करूंक जेजूच्या पावल्यांनी बाग फ्रांसीस सेवेरा भाशेन मनीस जिणें सवें एकचार बांदूंक बाग फ्रांसिसाकूच फुडें घालून ह्या मिसा बलिदानांत आमकां देवाचो आदार मागुया. तर मोगाच्या बाबा भयणीनो, हे आमच्या भावान ह्या नोवेनाचो आटाप आनी विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरला. हाजेरूच नियाळ करून आमी अदीक आनी अदीक उजवाडाची देवाची भुरगीं जावंक भाग्यान फ्रांसीस सेवेराच्या पावलांनी पावलां घालूंक देवाची कृपा आमकां मागून घेवया.
आनी सबार पावटी सबार तरेचे सोयेक आमकां देवान दिल्यात. पूण आमी वचकत देखून ह्या सोयेक आमी इबाडल्यात. अदीक आनी अदीक जेजूक घेवपाची तयारी आमी करचे सुवातेर आमी संवसाराच्या राटींनी आमी बुडल्या. ही आनी हेर सगळीं पथकां आमच्या मनान हाडून खालते काडजान दूख धरून देवाचे आनी एकामेकाचे भोगसणी आमकां मागून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो खूब व्हड अपराध. इपा सोत बागीबोन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. जायती आमची मागणी आमचे आवडे आमी घेवन हांगासर आयल्या. बागून फ्रांसीस शेवेराच्या पांयाशी आमची सोस्कोताय, आमची दुयेंस पिडा, आमची आवडे, आमच्यो गरजो खालतिकायेन ओगीच रावन देवाक आमी ताच्या वरवीं आमी देवाक सांगुया. खास करून अदीक आनी अदीक गंभीर पिडेंत आसात तांकां आमी देवाक उबारोया. तांकां देवाक फावो तो इलाज दिवन देवाची खोशी जाल्यार ती बेगीनच बरी जावं. नंतर आपले कोश्ट मोगान मानून घेवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा, तुवें बासायलोल्या सुरवण्णाराक बऱ्या कन्यांच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमचीं काळजां सदां जागी दवर. अशें ताच्या सांगाताक सर्गीच्या राज्यांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमीन. इजायास प्रभाताच्या पुस्तका वेलें वाचप. जुदा आनी जेरुसलेमाच्या विशीं इजाकाक आमोनाच्या पुताक फावो जाल्लें दर्शन. ह्या फुडें सोरेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत सगळ्या पर्वतां वयर सोदतलो आनी सगळ्या दोंगरा वयर उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताची शीं चोडून वेतलीं. इस्पा भायर पोरजा आनी ताचेर येतलीं आनी त्यो अश्यो म्हणटल्यो, यात सोरेस्पराच्या पर्वतांत चडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतल्या. कित्याक सियोनांतान येतली सुमूर्त आनी जेरुसलेमांतान सोरेस्पराचें उतर. राष्ट्रां वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांचें नीट करतलो. ह्या राष्ट्रांक आपल्या तरवारी मोडून नांगोर करतलीं आनी आपले बाले मोडून कोयती करतलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तरवार उबारचें ना आनी ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब कायन करून जातलो. Sorvesparacia gora Santosan Votuya
सगळी म्हणूया. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचूया. सरस्प्राच्या घरा वचूया ही उतरां म्हज्या कानार पडटकूच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचूया. आमी पावल्या जेरुजाल्या, तुज्या दारोंड्याशी आमी पावल्या, तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचूया. मुजबत एकूच बांदोलीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालें. थंयसर कुळां चडून येतात, सोरेस्प्राचीं कुळां तीं. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचूया. सगळीं म्हजीं भाव भयणां आनी इश्टां देखून अशें म्हणटात, शांती तुमकां. सोरेस्पर आमचो देव हांगा ठिकाण करून आसा, देखून तुका बरें मागता. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचूया. बागीवंत पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेले वाचप. बाबा भयणानो, काल पावलो म्हूण तुमी तर जाणत. न्हिदलेली उठचो वगत जालो. आमी सोत मानून घेतलां त्या दिसा प्रोस आमची सुटका आतां ओदीक लागीं आसा. रात सरत आयली, दीस लागीं पावलो. देखून कालाच्यो कोरन्यो सोडुया आनी झुजाचीं आतयारां घेवन उजवाडाच्यो कोरन्यो करुया. दिसाच्या उजवाडाक चलूंक जाय तशें माणसुगेन आमी जियोया. जोगडीं नाकात, मौज नाकात आनी नाटकायो नाकात. स्वामी जेजू क्रिस्तूच तुमची आंतकारांत जावं दी. कुडीक आनी तिच्या कोशांक ह्या फुडें चीत दिवंक नाकात. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. मातया प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक अशें म्हळें, नोयेच्या दिसांनी जशें जालें तशेंच मनशाच्या पुताचे येणे ही जातोले. जसो बुडते आदल्या दिसांनी
नोए पेट तारवान भितर सरलो तो दीस मेरेन लोक खाता पियातालो. लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आसुल्लो आनी पोरयाळ्यान येवन तांकां सगल्यांक बुडोवन मारी पर्यंत तो कांयच नकळो जालो. तशेंच मनशाच्या पुताचे येणे जातोले. तेन्ना शेतांत आसलेल्या दोगां दादल्यांक एकल्याक व्हरतोले, दुसऱ्याक सांतोले आनी दांत्यार दळयतल्या दोगां बायलांतले एकलेक व्हरतोले, दुसरेक सांतोले. म्हणटोच तुमचो सोमी केन्ना येतलो तुमी नकळोत. देखून जागृत रावात. हे मात जाणू जायात. चोर केन्ना येतलो तो घरकार जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपले घर फोडून नागोंक दिवचो नासलो. म्हणटोच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी चिंतात ते घडयेर मनशाचो पूत येतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Wakani tuga Krista. मोगाच्या बाबा भयणीनो, भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनान आमी आसा. चवथ्या दिसाक आमी आयज पावल्या आनी आयचो विशय आमकां सुरवातेक सांगला त्या प्रमाणे जेजूच्या पावलांनी भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन मनीस जिणे सवे एकचार बांदुया. जेजूच्या पावलांनी भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन मनीस जिणेचे सवे एकचार बांदुया. आनी आज नातालांचे परबेची तयारी आमी भितर सरल्या. क्रिस्तांवांच्या काळाचो पयलो आयतार. तर हे मनान धरून धाकटोसो नियाळ आमी करुया. एका ल्हानशा गांवांत एक हिंदू अस्तरी जाणटी विधवा जियेताली. जाणटी जाल्ली बाबडी आनी गरीब. हाच्या ताच्या दारान वचून कापडां धुवप, आयदनां धुवप, जमीन धुवप असलो वावर ती सादो वावर करताली. केन्ना केन्नाय घडो नासलें तेन्ना हांगासर थंयसर बसून इजमोल मागताली आपलो पोटाचो ग्रास, दिसपटो ग्रास सोडूंक. त्या गांवच्या हिरगोजीची सेंट विन्संट द पॉल संस्था तिका भेट करताली, तिका आदार दिताली. तेच भाशेन ते फिरगोजीचे समुदाय, फिरगोज समुदाय, ल्हान क्रिस्ती समुदाय थंयसर आसली आनी ती बी तिका भेट करताली, तिका आदार दिताली. सुमनाक एक पावटी तर तिका हे भाशेन तिचो कसलोय आदार जाय जाल्यार तिका ती दिवंक बेताली, तिची खबर मात घेताली. एक दीस बाबडी ती जाणटी गंभीर तिका पिडा जाता आनीच फिरगोज संस्थेची वांगडी तिका हॉस्पिटलांत भरती करतात. आनी थंयसर भरती केल्या उपरांत आपली पाळी पडटा ते प्रमाणे, आपलो टर्न पडटा ते प्रमाणे ती गांवची समुदाय तिचे खबरेक येताली, रात पर्यंत सारताली, गरज ती तिका हाडून दिताली, आपले पयशे एकठांय करून तिका वखदांय बी हाडून दिताली. हे भाशेन मोगान तिचो परामर्श करताली. एक दीस बाबडी ती जाणटी हो संवसार सोडून गेली. त्या उपरांत पासून ही समुदाय आसली तांणी तिजो बरो एक भाशेन निमणो संस्कार आसलो तो करूंक सगळें जें कितें करचें आसलें तें सगळें बरे भाशेन केलें आनी तिचो निमणो संस्कार बी केलो. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, आपले संबंद, मोगाचे संबंद तांणी तिचे सगळे दाखयले आनी आपलो निमणो पर्यंत तिजो तांणी मोग केलो. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचीं वाचपां आमकां कितें सांगतात काय? सर मनशाचें तारण जोडूंक देवाची येवज जवण जावन आसा. हो जावन आसा आटाप आयच्या पयल्या वाचपाचो.
आपलो सोडवणीचो वावर फुडें व्हरूंक देवान इस्रायल पोरचेक विंचून काडली आनी तिचे सवे देवान आपलो भरपूर मोग ओतलो, तिका गुलामपणांतली भायर काडली आनी वेगवेगळो भाशेन आपलो मोग तिचे सवें दाखयलो. आनी इस्रायल परजा अजुद्यो लोक सजमलो सोडवण फकत आपल्याकूच, आनी अशें चिंता आसतना हेरां गांवांचो हेरां मनशाचो सत्यानाश जातलो, तांकां सोडवण ना अशें तांचो गैरसमज आशिल्लो. आनी असल्या संदर्भान देव इसायास प्रवाद्याक एक दर्शन दिता आनी आपूण सगळ्या मनशांचो मोग करता, कसली चोंतर करिना, समेस्तांक तारुणांची वाट उक्ती म्हूण अशें दर्शन ताका दाखयता. आनी आपल्या दाखयल्ल्या दर्शनान देवान जेरुजालेम एक उंच पर्वतार बांदलेलें आनी संवसाराच्या खंयच्याय कोनशाक तावन दिश्टी पडटलें असलें शार म्हूण इसायास प्रवाद्याक दाखोड करता. चौर राष्ट्राची हिस्पा भायर लोकांक एक पर्वतार चडून वेतात ती ताका दाखयता. तर सगळ्या लोकांक ह्या पर्वतार आमंत्रण आसा, सगळ्या लोकांनी थंयसर वचूंक येता. आनी हे पासत तांणी आपलें मन बदलून असोर भाशेचो लोक देवाच्यो वाट्यो शिंगतालो आनी ताच्या वाटांनी चलतालो. देवाची कशी जाणां जावन प्रमाणीक मार्गार आपलीं पावलां उबारतालो आनी एकामेकाक भाव भयणांक कशी वळखून शांतीचो आनी मायेमागाचो मारोग तांगतालो. तर हे भाशेन देव सगळ्यांचो एक सारको मोग करता, देव सगळ्यांक आपली सोडवण फावो करता. हे भाशेन पयले वाचपान आमी हो संदेश घेतला. दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पावलो रोमकारांक बरयलेल्या चिटीन आमकां म्हणटा, रात सोरोत आयली, दीस बोगलेक पावला, म्हणटकूच आमी तयारी जावया, खाडोकाची वस्तू आमी पयस करुया. आमच्या बावतिस्मा आमकां एक न्हेसवण दिल्या, धवी फूल न्हेसवण, जेजू सर्वंडराक घेवन आमी न्हेसवण घेवंक आमी तयार जावंक जाय. ही सोडवण जोडूंक आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावंक जाय, पातकाविणें जावंक जाय. आनी हे पासत आमकां जेजू क्रिस्तान जी ही आंगवस्त फावो केल्लें तें आंगवस्त आमी नितळ निर्मळ सांबाळूंक जाय. वचकत आमी दबावेरेत चुकता, आमी पातकान आमी पडटा, पूण तरी आसतना देव आमकां साणिना, आपले संस्कार आमकां दिता, सॅक्रमेंट आमकां दिता आनी खास करून संदान संस्कार. ताचे वरवीं आमची पातकांची दूख जेन्ना आमी दवरता, आमचें फावो ते भशेन कुमसार आमी जाता, तेन्ना आमकां देव पट्टून नितळ निर्मळ करता. तेच भाशेन आमच्या बावतिस्मा दिसाक आमकां आमच्या आवय बापाच्या आमच्या नांवीन आमच्या आवय बापायन आमच्या पदोन मोदोनीन वात पेटयली आनी हें कुणायलें की आमी उजवाडाची मनशां म्हूण. तर भाग्यवंत पावलो आमकां उगडास करता, हो उजवाड घेवंक आमी जेजूक घेवंक तयार जावंक जाय. आमचें जिवीत जायते फावटी खाडोकान पडटा, पूण आमी उजवाडाची मनशां आमकां देवान केल्यात, देखून उजवाडाच्यो कन्यो आमी करूंक जाय, वायट खाडोकाच्यो देवचाराच्यो कन्यो आमी पयस करूंक जाय. वचलीं जावंक जाय आमची झुजाची हातयारां ह्या दुस्माना लागीं झगडूंक, देवचारा लागीं झगडूंक. म्हणटकूच बऱ्यो कन्यो करून हे भाशेन उजवाड आमी संवसाराक पावोवंक आमी हातीन उजवाडाच्यो ड्युट्यो घेवन जेजूक आमी घेवंक आमी तयार जावंक जाय. तशेंच शुभ वर्तमानांतल्यान जेजू आमकां उगडास करता. जशें सुरवातेक घडलें, ही मनशां आसलीं ती ह्या संवसाराचे राटेनी गूल जालें, आपलें दिसपटें जिवीत कुशालकायेचें मौजेचें सारीत रावलीं, देवाच्यो ज्यो आज्ञा आसल्यो ती विसरलीं, संवसाराच्या कोसपायेक ती भुल्लीं. आनी हे भाशेन जेन्ना बुट्टी आयली तेन्ना असले बुट्टेन ती मरून गेली, कित्याक देवाच्या उतराक ती राजी नासली. पूण जो एकलोच मनीस देवाक मानवलो नुवें, ताणें ही आर्क पेट तयार केली, ही बोट तयार केली आनी तातूंत देवाचे प्रमाणे तातूंत तो केलो, तो की वाटवलो, कित्याक तो बरो मनीस आसलो, तो देवाचे वचने प्रमाणे चलतालो, देवाच्या उतरा प्रमाणे तो जियेलो. हेच पासत तो हे भाशेन ताची सोडवण जाली, तो सुटलो. पूण हेरचे सगळे मनीस आपल्याक जाय ते भाशेन खाडोकान जियेताले, संवसाराचे मोजेन आनी कोसपायांनी बुडलेले, ते सगळे उदकान ते बुडून काबार जाले. तशें आमचे सगळें जावचें न्हय म्हूण जेजू आमकां शिडकायता.
हो काळ ताणें आमकां दिला आनी तो ताका जाय ह्या काळाचो आमी बरो फायदो काडलेलो. आमी संवसाराचे राटींनी बुडून ताचे उतर विसरूंक न्हय पूण सदां काळ जागृत रावंक तो आमकां आपयता. नातूर आमी तशेंच आमी गोंडोडाक सांपडटले. आनी जेजू म्हणटा जसो चोर अकस्मात येता तसो हांव अकस्मात येतलो. हे पासत सगळे वेळार तुमी तयार आसूंक जाय. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या वाचपाचो हो संदेश घेवन आमी हो काळ फावो ते भाशेन जिवंक आमी तयार जावया. तर आयज जेन्ना भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या ह्या चवथ्या नव्यानान आमी पावल्यात, गोंयांत जाल्ले पूर्व पौरोशाधीक सभेन प्री सिनेडल मिटींग हातून आयकल्ल्या आनी वांटलेल्या अणभवांतल्यान स्फूर्ती घेतलेल्या गवळीक चिटीन मेळिल्ली शिकवण मनान दवरून आयच्या नव्यानाचो विशय विचून काडला. आनी तो म्हणल्यार जेजूच्या पावलांनी भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन मनीस जिणेचे सभे एकचार बांदुया. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, भाग्यवन फ्रांसीस शावेर आमचो गोंयचो साहेब क्रिस्ताचो व्हड दूत जावन आमचे भुंयेर आयलो. क्रिस्ताक व्हड्या उमेदीन ताणें पुरगोट केलो. आख्खो संवसार जोडशी जाल्यार आनी शेकी तुज्या आत्म्याचो इबाड करीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. ही जेजूची उतरां भाग्यवन इनासान ताच्या कानान सादयलीं. ताका एक सोपण आशिल्लें आनी हें सोपण म्हणल्यार संवसाराचे नदरेन ओल्ड फामाद प्रोफेसर जावपाक. आनी हे सपना खातीर तो पोट तिडकेन वावुरतालो. पूण ही भाग्यवन इनासाची उतरां आपल्या कानार घेवन नियाळून ताणें शिकी आपलें जिवीत बदल्लें आनी संवसारी जें आपलें सोपण आशिल्लें तें फाटीं दवरून जेजू खातीर आनी फक्त जेजू खातीर आपलें जिवीत ताणें चलयलें. आनी हेंच करून ताणें असल्यो प्रिती मोगाचो वावर केलो. एकचाराचें जिवीत तो जियेलो. मनीस जिणेचे सभे एकचार बांदून ताणें हाडलो. जावं धाकटुल्या भुरग्यां सभे कापेण वाचून तांकां एकठांय करून जेजूची ओळख दिवंक तो वावुरलो. जावं जाणट्या सभे पिडेस्तां सभे बरे भाशेन तांची निगा घेतली. जावं हॉस्पिटलांत पर्यंत पिडेस्तां सभे आपलो मोग ताणें दाखयलो. आनी हे भाशेन ताणें जेजूचो मोग जो जेजूच्या संवसारांत असलो वावर, असली सेवा चाकरी, असले जिणेन तो जियेलो, ताच्या पावलांनी चलून हे भाशेन जेजूचो मोग एकचार ताणें संवसाराक दाखयलो. कसलीच ताणें अवंतर केली ना, पूण सगल्यांक एक सारकें ताणें भागयलें. आनी अदीक करून पातकाच्या खाडोकान सांडलेल्यांक जेजू चडशी ह्या उजवाडान हाडूंक तो वावुरलो. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी ताची देख आयज आमी घेवया. क्रिस्ती मिसांक वळखून घेवन आमच्या जिवितांतले असले एकचार आमी बांदुया. गवळीक चिटींनी आमकां मेळटा चॅप्टर 3 वर्सीस 2 आनी फॉलोवींग. मिसांव सोडवणेचो ओट जाणून घेवप आनी हे मिसांव प्रमाणे क्रिस्ताची देखीन आमी चलप. तर अशें आमी करूंक वावरुया. जे आमी सुरवातेक ही घडणी आयकली, ह्या क्रिस्तांव मनशांनी न्हयच फकत आपण क्रिस्तांव धर्माचे आनी आपण न्हयच फकत मिसाक वेता म्हूण आपण क्रिस्तांव अशें न्हय, पूण सेवे चाकरींतल्यान कसली चोंतर करिनासतना ह्या वस्तुरे सभे, जाणटे सभे, एपिडेस्ता सभे सगळो आपलो मोग दाखयलो आनी घडटा तें तेजे सभेन केलें. तर अशेंच आमी करूंक वावरुया. आमकां जायतीं असलीं घरचीं मनशां मेळटलीं, कसल्याय ती धर्माचीं जावं, खंयच्याय गांवांची ती जावं, कसलीय चोंतर करिनासतना जेजूक तांचे सभे पळोवन माता तेरेजा भाशेन मोगान तांचे सभे आमी वावरूंक, मोगान तांची निगा घेवन पयले सुवातेर आमचेच घराब्यान, आमचेच कुटुंबान, आमच्या शेजाऱ्या समाऱ्या सभे आमी वावराक वेता थंयसर आमी असले मोगाच्यो कन्या आमी करूंक वावरुया. आमी आयकलां देव सगल्यांचो एक सारको मोग करता, सगल्यांक देव बक्षिता, बक्षूंक तो राज्य आसा. तर आमचे शेजाऱ्या समाऱ्या सभ्यांक घोडे कसली दुस्मानकाय घोडे आसा आसतली, घोडे कसलो राग आमच्या काळजान आसा आसतलो, असलो राग आसा जाल्यार आमी तो पयस करूंक वावरुया. आमचे घोडे आमी अस्कोतायन घोडे मातशी घोडी वडविकायेन चलता आसतले, तर ल्हान जावन जेजू भाशेन खालती जावन आमी ल्हानविकायची मनशां सांग वावरुया. आनी हे भाशेन भाग्यवन फ्रांसीस शावेराची देख घेवन मनीस जिणेचे सभे एकचार बांदूंक आमी वावरुया. तर आमकां हे सोयीक मेवल्यात आमी ह्या नोयनांनी वांटो घेता. ह्या क्रिस्तांनांच्या काळान आमी भितर सरल्या, जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आमी वत टेकता, तेच बरोबर जेजूच्या जल्माची तयारी करता. तर न्हयच फकत आमची तयारी भायल्यान
भायल्या वस्तूंनी जावची बरे बरे कडे कपडे करूंक बरी बरी जेवणां करूंक पूण अदीक करून आमची वतमीक तयारी हे भाशेन बांदपास मोगाचो एकचार बांदूंक मागून फ्रांसीस शेवेराक फुडें घालून तेच देवाची कृपा आनी बळ हे मिसा परितानांतल्यान आमकां मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमचो भावार्थ सोबे माजार खतखत्यान उचारून आमी म्हणुया सतमंतान देवाक सरपदवेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक आत्म्या वरवीं गर्भे सांबावलो आंकवान मेरेन तायन जल्मलो 5 काल ताणें खोस सोंसले ताका खुर्साद चडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोद पदवेदार देवा बाबाच्या उजव्याक बसला थंयतान जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची म्हणसबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. तेच भावार्थान आनी बरवशान आमचे गरजो आमची मागणी मागून फ्रांसिसाक शावेराक फुडें घालून देवाक आमी मागुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्म साहेबांनी याज्ञिकांनी आनी म्हत्वाच्यांनी आपल्या दोयाळ आनी काकूतसार देवाची शिकवण आपणावन बरे भाशेन नियाळून आनी अदीक करून ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळान आपले पोरजे सवे दोयाळ जावन आनी सगल्यांक एक सारके मोगान आनी समजिकायेन वागोवंक ताका देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी कसलीच अंतर आनी वेगळोजार करिनासतना सगल्यांची एक सारकी सेवा करून दुसऱ्या देशा सवे शांती समाधानान आनी एकचारान जियोंक मोगाचे पूल बांदून ताका देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. ह्या क्रिस्ती येण्याच्या काळान आमची सोडवण संपूर्ण एक पावंक येतल्या क्रिस्ताक जागृत आनी तयार मेळूंक गरजेवताक आदार दिवंक दुस्मानाक बोगसूंक आमचे जिवीत उजवाडाच्या कोन्यांनी आमी बरोवंक देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आयचो आयतार सेवाधर्मीक वावरा खातीर भेटयल्लो दीस म्हूण आमी पाळटाव. आमच्या द्रोम प्रांतीक सेवाधर्मीक केंद्र वर्सभर जायते कार्यक्रम मांडून हाडटा. ताचेर आनी ताच्या मोगान केल्ल्या वावराचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. भाग्योत फ्रांसीस झेवियर आमचो गोंयचो साहेब क्रिस्ताचो व्हड दूत जावन आमचे भुमीर आयलो आनी आपल्या खालत्या जिवितांतल्यान सेवे चाकरेंतल्यान जाणट्यांचो पिडेस्तांचो आनी ल्हान भुरग्यांचो हुस्को धरून ताचे सवे मोगान वागलो आनी जेजूच्या पावलांनी चलून मनीस जिणे सवे एकचार बांदूंक वावुरलो. आमी ताची देख घेवन आमी सगल्या सवे मोगान वागोवंक आनी जेजूचो पाटलाव करून भाग्योत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. भोव मोगाळ बापा भावार्थान बरवशांनी थोडीशी मागणी तुज्या मुखार आमी दवरल्यात. तुजी कशी जाल्यार ही मागणी आनी आमी कितें मागूंक फुडें सरूंक ना. आमकां गरज्यो आसात जायतीं पिडेस कश्ट सोंसतलीं आसात उणीत सोंसतलीं आसात तांकां सगल्यांक तुजे शोबे आमी उबारता. ही तुजी कशी जाल्यार ही मागणी चावत्या टिपा पळय म्हूण आमी मागता. तेच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. बापाक मागना गोड गोड बायलो जाय
कोरी भक्ती ताका नाका बलिदाना साई पेल्याची दया प्रीती मोगाल बापा मानो तुगे मोगान केली बेटोनी मोगाल बापा मानो तुगे मोगान केली बेटोनी मोगाल बापा मानो तुगे मोगान केली बेटोनी मोगान बापा मानो तुगे मोगान केली बेटोनी म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या एका आनी पवित्र आपल्या सभेच्या सभेच्या दावाक सर्वेस्वर सर्वेस्वर मानून घेवप. सर्गींच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका वंपून दिता. तितून दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारान आमी करूंक पावता. तशेंच तांचे वरवीं सासणाची सरवण चडोवंक आमी पावशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्व पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेताव तें तुवें भासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, povit, darbaraco सर्वेस्वर तूं स्वर्गांनी संसार बोल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयसर सर्वेस्वराचे नावी येता ताका सोय. स्वर्गी तुका सोयसर तुका सोयसर. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण संसूंक वेचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक
तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर उक्ताव. सुम्या जेजू तुझे पुनर्जीवन पण परगटाव. सुम्या जेजू तुझ्या येण्या आमी ओंद्रेकताव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सर्वणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परचोलीत मुकामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे, बागेवन धर्मता, सान फ्रांसीस शावेर आनी सरकडे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाताक, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपद वेदार बापाक सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. जेजून आपल्याशी सांग मागणें शिकयलें, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. भाग्यवन फ्रांसीस शावेर हेंच करूंक वावुरलो. बाबाची खोशी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी एकचार बांदूंक तो वावुरलो. हेंच करूंक आमकांय शिकय म्हूण हेंच मागणें आमी खतखत्यान देवाक आमी उबारुया. आमच्या बाप्पा सुरक्षितच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिसांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारात जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरे भाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुमयांची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूट कर.
देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवण हांगा पयल्यान ती सुभागे. म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुमन्यांव घेवंक फुडें सरचें. कुमन्यांव शेवल्या उपरांत तुमी बसचीं. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. वे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. मोजा जेवणाक या बाबूड कोशी बोसा मोजा कुडी रोगतान कोशी दादुसाया. मोजा जेवणाक या बाबूड कोशी बोसा मोजे कुडी रोगतान कुशी दादुसाया. जेसू जिवीत तुझे जाऊ दे जिवीत आमचे. जेजू जिवीत तुझे जाऊ दे जिवीत आमचे. उडो मोडून वांटा जिवान बरोन वचा तुमी चुडो जाया दुसऱ्यांक जिवान बरा. उडो मोडून वांटा जिवान बरोन वचा तुमी चुडो जाया दुसऱ्यांक जिवान बरा. जेजू जिवीत तुझे जाऊ दे जिवीत आमचे. जेजू जिवीत तुझे जाऊ दे जिवीत आमचे. मोजे कुडी वांगडा तुमचे किळांक दिया. मोज्या रोगता वांगडा तुमचे पिवंक दिया. मोजे कुडी वांगडा तुमचे किळांक दिया. मोज्या रोगता वांगडा तुमचे पिवंक दिया. जेजू जिवीत तुझे जाऊ दे जिवीत आमचे. जेजू जिवीत तुझे जाऊ दे जिवीत आमचे. तुमचे भोवती जायती वाड्यान गांवांत शारांत उपास तोपास काडटा तांचो हुस्को कोरा. तुमचे भोवती जायती वाड्यान गांवांत शारांत उपास तोपास काडटा तांचो हुस्को कोरा. जेजू जिवीत तुझे जाऊ दे जिवीत आमचे. जेजू जिवीत तुझे जाऊ दे जिवीत आमचे. ओनीन भोगतात कितली पडोन छेपल्यात कितली मोजेच काळीज धरून सोदून उखलून वचा. ओनीन भोगतात कितली पडोन छेपल्यात कितली मोजेच काळीज धरून सोदून उखलून वचा.
जेजू जिवीत तुझे जावं गीत जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुझे जावं गीत जिवीत आमचें प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासनाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय. ह्या 2 दिसाच्या संवसारान अतीर वस्तू मध्ये आमी जियेतना सुर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्यांक लोकदूम तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. सोगलीं बसूया. आयची मिसाची भेट समोर उमलोल्या आनी देवाच्या उतराची मोडणी केलेल्या फादर फ्रांसीस फेर्नांदीस हाका आमचे दिनवास. तशेंच हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतलेल्या हेराय पाद्रीक आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्यांक आमी दिनवासता. आज भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 4थो दीस. दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ 6, 7:15, 8:15, 9:30, 10:30, 3:45, 5, 6 वरांचे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या सांक्रिस्तीन सकाळचे 6 ते 11 आनी सांजेचे 3 ते 6 पर्यान वचूं येता. फुलां व फुलां पासत पयशे भेटूंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकेच्या कॉरिडरान आसतल्या कंट्रोल रुमांत तुमी ते व्हरून दिवचे. तुमच्या काशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या कॉरिडरान आसतल्या कंट्रोल रुमांशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत व बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांशी वचून कळोवचें. 2 मिसाची भेट आनी पवित्र संस्काराची बोजवण सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल यूट्यूबाचेर आमकां पळोवंक मेळटली. नोवेनाच्या दिसांनी बाजिलिकेन सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यान पवित्र संस्काराची बोजवण आसतली. तुमी थंय वचून मागण्यांत वेळ सारूंक जाता. कुर्तोरेचीं फिरगोसकारां नवें कॉपेल बांदतात. ताच्या आदाराक तीं भायर हेल्थ कॅलेंडर्स विक्रेक घेवन आसात. ते घेवन तुमच्यांनी तांकां तुमचो आदार दिवं येता. आज खेरीत भाशेन 2 प्रांतीक सेवाधर्मीक केंद्रा पासत मागूंक 4:45 मीस आसतलें. आमच्या सेवाधर्माची पुस्तिका आमच्या कांय व्हॉलंटियरांशी तुमकां विक्रेक मेवता. तिचें मोल 20 रुपया. फाल्यां 28 पेकोवणेचो दीस हो हिलिंग डे. त्या निमतान हो दीस आमी कुटुंबां आनी पिडेस्तां खातीर भेटयला. डिसेंबराचे पयलीर ब्रेस्तारा दिसा सकाळचें 10:30 मीस आसचें ना. पूण त्या वेळार अंतर धर्मीक मेळावो इंटर रिलिजियस मिटींग जातली. ताचे उपरांत 12:30 कोंकणी भाशेन मीस जातलें. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणें सांगातान करुया. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सोगलेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली नाय. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. ह्या वेळार तुजी गरज सांग.
सगलीं बरोबर. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित आत्म्या सोवें बापाक वाकणटाव. आमेन. San Francisco Xavier, Voda Kura, Radli Samcha Mogan, La